कुडतरीच्या रालय तळ्यातल्या नुस्तें मेला। आदी दिसलेल्या तळ्यात रासायनिक उदक घुशिल्ल्यान तळेय इबाडला। पूण तशें कांय ना, फक्त 2 वर्सां तळें मारूंक नाशिल्ल्यान नुस्तें मोटें जालां। कांय प्रमाणात नुस्तें मेलां। बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटी आनी थळाव्या शेतकारांचें म्हणणें। कुडतरीच्या रालय तळ्यांत अचकीत नुस्तें मरपाक लागलां, देखून बोवाळ जालो। पूण कोविडाक लागून 2 वर्सां तळें मारूंक नासलें। उदक सांठावन उरिल्ल्यान भितरलें नुस्तें मोटें जालें। व्हांवतें उदक मेळूंक नाशिल्ल्यान थोडें नुस्तें मेलें। तळें इबाडूंक ना, बायोडायवर्सिटी ऑथॉरिटीन सांगलां। आमचे प्रमाणे हें पोल्युशन ना, हें रॉंग रिपोर्ट। हें सारकें क्लीन तळें आनी हें ट्रायबल एरिया आहा, डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल ते हें करताय। आनी दुसरे टेनंट असोसिएशन आहा, ते शेतकार ते मेंटेन करताय। हें पोल्युशन जावपाक शकना। हिंगा बाजू रोयताय, सगळे रोयताय, तोणी मोणी सगळे आहा, नुस्तें मस्त आसलें मरे आनी लोक मरे सगळे लोकांक सर्टिफिकेट लावन हेजेर काडटा। हें पोल्युशन लोक खातालो, कोणीच नासलें। बायोडायवर्सिटी सायडीचेर आमी हें BHS करपाक धाडलो आहा, राडो टू जुवारी, आनी हें आमी मेंटेन करताय हेरिटेज सायडी। अशें करून हें कितें रॉंग बॉंग येयलें आमकां दूख लागता, इतलें तेंकां सामान कसलो पळयता। आमचे पुर्वज सांबाळटाले ते आसताचे आमी दवरला, मेंटेन केला। आनी हे कॉमिटी शेतकार कॉमिटी हें करून कम्युनिटी फार्मींग हें म्हणल्यार जाता। शेतां खातीर आनी नुस्तेंमारी करपाक ह्या तळ्याच्या उदकाचो वापर जाता। कुशीचे रोंपे आनी शेतांक अजुनूय ते वापरतात। फकत 2 वर्सां उदक तुंबून उरिल्ल्यान नुस्तें मोटें जालें। कांय नुस्तें मेलें। सध्या तरी थळाव्यांनीच तें सांबाळ्ळां। आयकात शेतकारांक। गेले ते फाटी कोविडा लागून मातशे आमकां त्रास जाले। दोनूय फाटी मारलें, तिसरी फाटी मारूंक मेळ्ळो ना, नुस्तें जायत उरलें। आनी शेतकार म्हूण मारताय आमी, मातशें आमकां शेता आडकारांक मातशें लॉस जालें। आमी सगळ्या मिटिंगेक घेवन तेंचे पयशे भरपा लागला, तांचे हाफ भरलें। आनी पोरूं नुस्तें हे फाटी एकदम चड नुस्तें घायलें ना आमी, पूण पोरूचें नुस्तें चड सायज मोठी जाल्या। तोणो 5 किलो सुमार जाला। काल मातशें नुस्तें दाट जायन थोडे तोणकां मेलीं, 20 तोणकां मेलीं, थोडे खेटला मेले। आनी कोमीन तुगेलो 8 किलो 10 किलो सुमार जाला। आनी हेर सगळे भाशेन नुस्तें पडलां, केर पडल्या, पितळ पडल्या, धाडी पडल्या, तिगूर पडलें ना, तिगूर कडेन दुसरी फाटी मेळटले। आनी कशें कितें आहा तुमगेलें? हिंगा आमी तळे म्हळ्यार सारकें बरें कसलें घाटर बिटर हिंग कांय ना। आनी गांवचोय लोक बरो, गांवचो लोक हिंग सगळी भाजी बिजी रोयताय आनी कसलें पोल्युशन ना हिंगा। गोवा 365 खातीर रालयच्यान रमेश नायक रावत।